मडगावचे झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिसाची सापूच दशा झाल्या। ऑफिसान भितर सरतना येवकाराक वता वता थंय उदकाच्यो बालद्यो छप्पर आसून नाशिल्ल्या जमा। फाटली कितली वर्सां जाली हे अशेंच चल्लां। बिल्डिंग सारकी करपाक खंय सरकारान सेक्शन दिला, मात कम्युनिटात खंय तांकां परमिशन दिना। हे मडगावचे झोनल एग्रीकल्चरल ऑफिस। This will be shifted in this. Let's see now when. उदक केन्ना पडटा? हे केन्ना 2004 ते आहा न्ही, हांव आतां जेन्ना पूण दीस पयलींच्यान आहा न्ही 2000 रिपोर्टार बी येवन ते पेपराचेर बी घातलेले। हे पळय तो उदक व्हांवन अशें सायबा पडशी तूं पूण चड उदक पडटा। हांव वयतलें पण हिंगा सगळ्याक अशें हें पावता। दाखय मरे ना ना हांगा सुद्दां हें पडटा। आज पावस ना न्ही म्हणून पडटा। सुपर दाखयता की हांगा सगळें लिकेज जाल्ल्या। केन्ना पासून लिकेज जाता ती? ते न्ही ते आमचे 2004 पर्यंत 2004 एज पर दे आर वर्किंग फ्रॉम एम न्यू न्हू थंय बसपाक बी मेळटा पावस पडल्यार? ना शी व्हेरी डिफिकल्ट हेंका आमकां तुमकां बसपाक मेळपा ना। पण तुमी कोणाक ना केला सगळं फायल पुटअप केला, मूव केला आमी रेनोवेट करपा म्हणून फायल घेतल्या, बट कुमनान रिफ्यूज परमिशन इवन नाव वी आर रिफ्यूज केली कुमनान बट आमी शेअर होल्डर 25% स्टील दे रिफ्यूज गव्हर्मेंट शेअर होल्डर। आतां कोणाक तुमी आतां आमी ठरयला कितें शिफ्ट करपा डायरेक्टरान ना सकल राजेंद्र प्रेसिडेंट सॉयल टेस्टिंग लॅबाक शिफ्ट करपा कोणा कडेन पुटअप ही गोष्ट गव्हर्मेंट न्ही गव्हर्मेंट शिफ्ट करप हे ऑफिस फूल ऑफिस विषय आनी सगळें देंवच न्ही मरे हें अशी बिल्डींग घाल मागीर एटलीस्ट थिंग बिल्डींग घाल सॉयल टेस्टिंग लॅबाक थिंगा आहा देन मागीर बिल्डींग येता मागीर करया म्हणजे बेड पोजिशन ह्या बिल्डिंगेचे तुमकां बसपाक पळय न्ही भायर दिसता लोकांक न्हिवपाक लोकांचें पळय दिसता तूं शॉक बी कितें केन्ना शिफ्ट जावपाक न्ही? आय थिंक शूड बी इमिजिएटली विदीन अराउंड 3 एटलीस्ट बिफोर नेक्स्ट मंथ विल बी सेटल्ड। भितर सरले काय पयलीं दिसता त्यो ह्यो बालद्यो खातड जाल्ली जमीन। कोण तरी उदक भरता जाल्यार कोण ह्या जाग्यार ड्युटी सोड कशे दीस काडप ताची चिंता काडटा। उदक गळून गळून मेजांक सुद्दां बोथे। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। नव्या आयिल्ल्या थोड्या पंचायतींनी स्वच्छ भारत अभियान सुरू केला। मेरशे पंचायतीचे स्वच्छ भारत चल्ला। पंचायत वाठार नितळ करपाचें काम चालू आसा। बिल्डिंगांनी रावपी लोकांनी वेस्ट मॅनेजमेंटाची वेवस्था समजून घेवची। कोयराचो विलो लावंक आदार करूंक पंचायत तयार आसा म्हण पंच सांगतात। नव्या पंचायतीक पयलीं स्वच्छ भारत चालीक लावचें म्हण मुख्यमंत्री नव्या पंच सरपंचा कडेन उलयिल्लो। ड्राय वेस्टाचे आमी ऑलरेडी कलेक्शन चालू आसा आनी लोकांक जे बिल्डिंगे आसा तेंच्यांनी ते ड्राय वेस्टाचे जे आसा तेंकां न्ही आमच्या लोकां कडेन दिवचे आनी वेट जी आसा ती मातशी आपल्या लोकांनी हें करचे। आमी तिवूय आमी आतां करून जाता। आतां खुबशे बिल्डिंगांनी आपले ड्राय आनी वेट वेस्ट आपले पिट्टां केल्ली आसा, तिवूय तुमी करची। आमकां कितें मदत लागता आमची आमी तुमकां सदांच आसा आनी आमी आतां न्यू पंचायत बॉडी जातली, सरपंच बसतले, आमी सगळे बसतले, आमी ते डिस्कशन करतले आनी वेट वेस्टाची आमी एक टॉप प्रायोरिटी करून आमच्या लोकांक आमी एक सुटका करूंक सोदता, सोल्युशन काडूंक सोदता आनी हातून आमकां आमच्या गांवच्या लोकांचो हात जाय। घेऊया एक ब्रेक।